नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। 2015 सावन एसटी खातीर तयार जाल्ले सुमार 2755 सरकारी पोस्ट अजूनही खाली। 3 वर्षांत फक्त 653 पोस्ट भरले। मंत्री म्हणतात 1.5 वर्षा भितर भरतले बॅकलॉग। दिगंबर कामतीन मूळ मायनिंग केशींतलो अटकपूर्व जामीन अर्ज घेतलो फाटीं। अटक करपाचे आसल्यार 48 वरां पयलीं नोटीस धाडटले म्हणून एसआयटीन कळयिल्ल्यान निर्णय। लीगल मेट्रोलॉजी खात्यान मडगांवां इलेक्ट्रीक शॉपाचेर रेड मारून जप्त केलो 5 लाखांचो माल। चडसो माल चायना मेड, एमआरपी ना। केप्यां शेल्डाच्या उसाची शेतां उदक ना म्हणून करपली। डब्ल्यूआरडीन उदक सोडून कळाव केल्ल्यान शेतकारांक लाखांनी रुपयाचे लुकसाण। आनी पयले जिनो प्रुडंट T20 कपाची फायनल आयतारा। कृष्णा कन्स्ट्रक्शन संडे चॅम्प्साच्या नित्यानंद स्पोर्ट्सा मुखार खर आव्हान। एका वटेन नोकऱ्यो ना म्हणून बोवाळ, दुसरे वटेन वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी हजारांनी अनुसूचित जातीच्या सुवाती भरकूच ना। वेगवेगळी खाती तयार जाल्ले पोस्ट भरूंक अपेक्षीत आसल्यात। ट्रायबल वेलफेअर खात्यान दिल्ले माहिती प्रमाण वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी सुमार 3418 पोस्ट खाली आशिल्ले आनी तातूंतले फक्त 653 पोस्ट भरल्यात। आता मेरेन 78 सरकारी खात्यांनी अनुसूचित जमाती खातीर 2755 पोस्ट खाली आसात। एके वटेन गोंय सरकार ट्रायबल वेलफेअराच्यो काणयो सांगता आनी दुसरे वटेन सरकारी खात्यांनी अनुसूचित जमाती खातीरच्या हजारांनी पोस्ट रिते आसात। ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे आंकडे पळयात। अनुसूचित जमाती खातीर 2015 सावन रिते जाल्ले पोस्ट आनी आता मेरेन भरिल्ले पोस्ट पळयात। ग्रुप एत 109 पोस्ट आशिल्ले तातूंतले फक्त 15 भरल्यात। ग्रुप बीत 88 पोस्टांतले फक्त 12 भरल्यात। 2634 पोस्टां पैकी फक्त 418 भरल्यात। जाल्यार ग्रुप डीत 487 पोस्टां पैकी फक्त 208 भरल्यात। 2015 सावन आता मेरेन ग्रुप ए, बी, सी आनी डीत एसटी कॅन्डिडेटांक नोकरेर घेतल्यात तांचो आंकडो फक्त 653। जाल्यार सँक्शन जाल्ले पोस्ट 3418। म्हळ्यार सरकारी खात्यांनी 2755 पोस्ट तशेच रिते उरल्यात। इतले पोस्ट सँक्शन जावनय पोस्ट रिते उरिल्ल्यान इतलो तेंप शेड्यूल्ड ट्रायबा खातीर जावपी आंदोलनां कित्याक जातात काय म्हूण प्रश्न हाचेर प्रुडंटान ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर गोविंद गावडेक घातलो। कशें आसा, फाटलो जो बॅकलॉग आशिल्लो आनी काही पॅन असले कारणान काही गोष्टी पोस्ट खाली उरिल्ले आसात। हांवेन जो प्रश्न जो विचारलो आशिल्लो माननीय आमदार ईश्वरबा फर्नांडीसांका तांकां हांवें उत्तर दिल्लें आसा आनी म्हजो प्रयत्न आसतलो की येणाऱ्या 1 ते 1.5 वर्सां भितर हे सगळे जे बॅकलॉग जे वॅकन्सीज आसात त्यो फिलअप जातल्यो आनी सायमल्टनियसली आता जे नवे जे पोस्ट भायर सरतात तातूंत ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी बॅकलॉग वॅकन्सी भरतल्यो असो म्हाका एक पूर्ण विश्वास आसा। आणि त्या संदर्भात लागणारो जो आमकां ते हे करपाक जाय, आपले प्रोसेस करपाक जाय तो सुरू आसा। बस आनी काय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मूळ मायनिंग केशींतलो अटकपूर्व जामीन अर्ज फाटीं घेतलो। अटक करपाचे आसल्यार 48 वरां पयलीं नोटीस धाडटले म्हणून एसआयटीन कळयिल्ल्यान दिगंबर कामतीन हो निर्णय घेतलो। इतलो तेंप एसआयटी दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाक विरोध करताली। शेनवारा हे केशींत पणजे सेशन कोर्टान सुनावणी जाली। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची मूळ मायनिंग केशींत कस्टोडियल चौकशी मागपी मायनिंग एसआयटी शेनवारा बॅकफुटार आयली। फाटले 6 म्हयने एसआयटी दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिनाक विरोध करताली। पणजे सत्र न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणेक आयले। इतलो तेंप कस्टोडियल चौकशी मागपी एसआयटी अटक करपाची आसल्यार कामतीक 48 वरांची पूर्वकल्पना दिवंक तयार जाली। एसआयटीच्या प्रस्तावाचेर दिगंबर कामत खोशी। कामतीन आपलो अटकपूर्व जामीन अर्ज फाटीं घेतलो। Fortunately, public prosecutor says that if I withdraw the bail application, he will give me 48 hours pre-arrest notice. I accepted it and the anticipated bail application has been disposed of as withdrawn.
on the basis of the statement made that in case my custodial interrogation is required, I'll be given 48 hours prior notice. So if necessary, if advised, he can come again in another anticipated bail application. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.